भाजपाच्या दक्षिण गोय उमेदवारीक वास्कोच्यान 16,000 मतांची आघाडी मेळवून दितले अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले। भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा चौपाल कार्यावळी वेळार दाजी उलयतालो। एटलीस्ट आमकां पडपा जाय म्हणून पूण आमी ताज्याकून वयर आमी टार्गेट करता कित्याक एक गोष्ट जाल्यार आमी सार्दीन म्हणटा तो फक्त आमी नांव इलेक्शना कडेन आयकलां आतां पळय। हाजे पयलीं आमी सार्दीन म्हणटा ताका केन्ना वास्को म्हणटा तो पळोवंकूच ना। म्हाका दिसता तो कुर्तोरेन बसून केन्ना भोंवनासतलो। असो कॅन्डिडेट आमकां जाय काय नाका हें आमी पयलीं चिंतपा जाय। तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करतां की अशा मनशाक निवडून दिवपा जाय जाच्या फाटल्यान नरेंद्र मोदीचो साथ आसा। आज आमी सगळे हांगा कार्यकर्ते आसा, आमकां एक दीस पसून आमची पार्टी ओगी बसपा दिना, दारांनी धाडटा। आतांच आमचे लाभार्थी संपर्क अभियान जालां, फाटीं गांव चलो अभियान जाल्लें आनी खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान आमचे सगळे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरांत वर्सांसून 7 ते 8 फाटी आमी पावतात। भारतीय जनता पार्टी ही अशी एकूच पार्टी आसा जे इलेक्शनाकूच दारान वचना, प्रत्येक टायमाक आमकां धाडटात ते। सो असो काम करपी आज नेतो जेन्ना आसता तेन्ना हांगच्यानूय BJPचें कमळ सावथ गोवांतलें फुलतलें हाचे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना। कित्याक आज आमी सगळ्यांनी 5 वर्सां तांकां दिवन पयलीं, ताजेय पयलीं दिवन पयलीं एक प्रोजेक्ट म्हणटा तो ना, एक कसलें कांय ना, तोंडूय दाखयना। तोंड तरी दाखोवपाक न्ही बाबा आपूण MP तुमचो, तुमकां कितें जाय हें ते विचारपाक तरी जाय। तूं दिवं नाका, तो ते पळोवपाक पसून हांगा येवना खंयचेच। हांव आतां एक हाजो कन्विनर आसा, हांव सगळे कडेन भोंवता आनी सगळे कडेन सेम सूर आसा, आमच्या गांवांत तो येवंक बसून ना म्हण। सो असलो नेता आमकां फुडें जाय काय कितें हे प्रश्नचिन्ह आसा आनी तें जावचें ना। म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हें परत एकदां सावथ गोवान मोठ्या लिडान आमी जिखून येतले इतलें हांव सांगता।